नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। वर्षभरात गोंय जीएसटी टार्गेट हुपतले। 500 ते 800 कोटी मायज जोडटले। मुख्यमंत्र्याचो दावो। बीजेपी विधिमंडळ गटाची घेतली बसका। बसकेत म्हादयचेर आमदारांचे ब्रना। ओपिनियन पोलाच्यो यादी ताज्यो करून गोवा फॉरवर्ड सरलो फुडे। राज्य पावण्यार मनयतले अस्मिताय जागोर। लोहिया मैदानार सुवाळो। जनमत कौलत वांटेकार जाल्ल्यांचो भोवमान। होणा वाळपय पुलिसांनी जप्त केल्या 1,500 किलो बेकायदेशीर बीफ आयिल्ल्या कर्नाटकांतल्यान। गोवंश रक्षा अभियानाच्या कंपनी वेल्यान पुलिसांक जाग। चाळवल्ल्या ट्रेडरांचो शेनवारा बीफ बंद। शाह आयोगांतल्यान एफआयआराची सूट फक्त लीज होल्डरांक, ट्रेडरांक न्ही। मेन मायनिंग केशी ट्रेडरांचेर शाह आयोगाच्या अहवालाचेरूच एफआयआर। एसआयटीन सांगले हायकोर्टाक। ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्टाक वेलसावकारांचो विरोध। आमदार, सरपंच ते नुस्तेकार कोणाकूच प्रोजेक्ट नाका। प्रोजेक्ट कन्सल्टंटांच्या लोकांमुखार प्रेझेंटेशन। लोकांक मानवल्ले ना। प्रतिकूल परिस्थितीत एफसी गोवान काळजा जिखत कोलकाताक मेळयली ड्रॉ। शेनवारा नॉर्थ इस्टाची चॅलेंज। आणि संतोष ट्रॉफी क्वालिफायिंग सर्तीत गोंय तयार। गुजराताक वचूंक टीम शेनवारा सरता भायर। वर्सा उपरांत गोंयाक जीएसटीचेर लुकसाण भरपायेची गरज पडची ना। 500 ते 800 कोटी मायज जोडटले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता। जीएसटीक लागून खंय येणावळ वाडल्या आणि दुसरे वटेन सरकारी कामांच्यो रेटी देंवल्यात। शुक्रारा बीजेपी विधिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। फाटल्या 9 म्हयन्यांत खंय सरकारान 1800 कोटींची बिलां क्लियर केल्यात। बीजेपीचे हे बसकेत म्हादयचेर आमदारांनी ब्र काडूंक ना। जीएसटी लागू जाल्ल्याक गोंय सध्या केंद्राच्या लुकसाण भरपाईचेर आसा। वर्सा उपरांत खंय गोंयाक केंद्राची लुकसाण भरपाई लागची ना। कॉम्पेन्सेशन आमकां मेळटा, पण जीएसटीचेर आमची पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑलरेडी एस्टॅब्लीश जाला। म्हाका दिसता एक 6-8 म्हयने लागतले पूर्ण हे येवपाक। नाही, सध्या जो आमी एक्सपेक्टेड टॅक्स आशिल्लो तितलो आमकां मेळटा। कॉम्पेन्सेशन इज एक्स्ट्रा। म्हाका दिसता आनी एक 2-4 म्हयने सगळें तें डिस्ट्रप्शन आहा त्या जाग्यार बसपाक लागतले। आनी 2-4 म्हयन्यांनी कॉम्पेन्सेशन येवपाची वेळ आसची ना। ना, 2-4 म्हयन्यांनी 1 वर्सा नंतर म्हाका दिसना व्हडलेशें आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटा। माय प्रेडिक्शन स्टँड्स दॅट जीएसटी इज गोइंग टू गिव अस बिटवीन 500 to 800 crores एक्स्ट्रा, बट दॅट वील हॅपन ओन्ली आफ्टर प्रॉपर कवरेज। सगळ्यांक कवर केलें। अजून आतां पळय, जुलय म्हयन्याचे रिटर्न्स आहा ते 85% आहा। अजूनही 15% लोक भरपाचे जुलयचे। द अमावंट मे नॉट बी व्हेरी बीग, बट अजूनही रिटर्न येवना ना पूर्ण। सो जशे म्हयने वता तशे इल्ले इल्ले वाडत वतले। सध्या 7-8% वाडला, पण ते इट शूड गो टू अबाउट 20%, देन कॉम्पेन्सेशन विल सीज। बीजेपीचे विधिमंडळ गटाची शुक्रारा बसका जाली। आमदारांच्या मतदारसंघातल्या कामांचे विशय आयले। आमदारांच्या खासा फंडांतल्यान कितली कामां जाली ताचो नेमको आंकडो अजून ना। मुख्यमंत्री म्हणटा 150 कोटींची जाल्या आसुये। फाटले म्हयन्यान तुमी पयलीं रुलींग आनी मागीर ऑपोजिशन आमदारांची मिटींग घेतली। पयलीं 15+3 नॉन प्लॅन, मागीर 10 जाता जाल्यार पळय आमले अशे कितले आमदार येयले आनी कितले कामां क्लेम केले। नाही, चालू जाला न्ही रे ते आतां एका दिसान ते सगळे जायना न्ही। म्हाका दिसता 150 कोटीची कामाची एक फायनान्शियल क्लियरन्स गेले 150-200 कोटी डिसिजन उपरांत। हय, 200 कोटी पर्यंत गेले आसतले। मोठ्या मोठ्या खात्यांच्या कामांची बिलां फारीक करूंक फाटल्या 9 म्हयन्यांत खंय 1800 कोटी दिल्यात। मदीं तुमी फंड रिलीज करताले पळय, कंटिन्यूच चालू आहा। 1800 कोटी वयर रिलीज जाल्या कितल्या म्हयन्यान? गेल्या 9 म्हयन्यांत डिसेंबर पर्यंत 1886 crores विथआउट टेकिंग इनटू कन्सिडरेशन स्मॉल डिपार्टमेंट्स। मेजर डिपार्टमेंटच्या 1886 कोटी रिलीज जाल्या। ह्याच महिन्याक जे PWDचे 110 कोटी रिलीज केला। देन वी रिलीज्ड
about 22 crores I think of electricity वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे करीत आहा. GST मुळे सरकाराक फायदो आला. कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू हे देंवल्यात. आता आयजूच आमी हिशोब करताले, आमी स्नॉर्कल लॅडर हाडली. हे ती उंच बिल्डिंगेचेर जी आसा पळय आमचे कडेन तसले आनीक हाडल्या दक्षिण गोंया खातीर. ती इम्पोर्ट जाल्या कस्टमरां. हें GSTचें कन्फ्युजन खंय गेलो आठवडोभर थंय कॅल्क्युलेशन चालू आहा. आयज आमी कॅल्क्युलेशन फायनलायज केलें. वी आर सेविंग 18 lakhs. सरकारी जॉबांच्यो जायराती खंय फेब्रुवारासावन येवंक लागतल्यो. अजाप म्हणल्यार ह्या बसकेंत खंय एकाय आमदारान म्हादयचेर ब्र काडले ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय शिरीश कुंकळकार. ओपिनियन पोलाच्यो यादी ताज्यो करूंक आतां गोवा फॉरवर्ड फुडें सरल्यात. गोवा फॉरवर्ड 16 जानेराक ओपिनियन पोल दीस राज्य पावण्यार अस्मिताय जागोर म्हूण मनयतात. मडगांव लोहिया मैदानार सभा जातली. जनमत कौलात वांटेकार जाल्ल्यांचो भोवमान जातलो. डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभा भवना मुखार उबारचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. आदल्या सरकारांनी खंय ओपिनियन पोल विसराय घालो. आदल्या एकाय सरकारान खंय ओपिनियन पोल सिरियस घेतलो ना. गोंय स्वतंत्र राज्य आसचें काय महाराष्ट्रात घालचें ताचेर गोंयकारान दिल्लो हो मतांचो कौल. आतां गोवा फॉरवर्ड ओपिनियन पोलाच्या दिसा निमतान ओपिनियन पोलांत वांटेकार जाल्ल्यांक न्याय मेळोवन दिवंक फुडें सरला. गोंयचे जितले सरकार जाले आनी जितले मुख्यमंत्री जाले आनी गोंयचो जो ओपिनियन पोल जालो तो एक लोकांचे फुडें हाडपाक तितलो ट्राय केलोच ना. आनी बेजिकली गोंयकारांक अशें पुश केलें टू फॉरगेट द ओपिनियन पोल वीच इज नॉट रायट एट ऑल. पयलें म्हणल्यार 50व्या वर्साच्यान सुरवात जावंक जाय आशिल्ली. इलेक्शन जालें सरकारूय नवो जालो. एनी केस फ्रॉम द 51st year जेन्ना सोंपता ते दिसाच्यान आमी संकल्प करपाची गरज आहा की ओपिनियन पोल आनी जी अस्मिताय राखपा खातीर तेणी सॅक्रिफायस केलो तांकां आमी इतिहासान आनी गोंयांत तांकां सारकें स्थान दिवपाक जाय. वी आर सेलिब्रेटिंग द ओपिनियन पोल डे एंड हॅविंग अ पब्लीक मिटींग वीच वी कॉल एज अस्मिताय जागोर. हें आमी लोहिया मैदानांत घेतात 16 तारखेक सांजचे. डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो खंय विधानसभा संकुलांत आसूंक जाय. Successive governments have basically masked the achievement of the opinion poll. भुरग्यांक ते कळपाक जाय म्हणून इतिहासान ताजो धडो आसूंक जाय आनी सारकें आसूंक जाय. इट शूड नॉट बी अ बुकलेट अटॅच टू द curriculum which is supplied by the NCERT. It should be a proper chapter. And we believe that we are the inheritors of the legacy of those who did not compromise with our identity. की दोतोर जॅक सिकेर हाका रिकॉग्निशन जें मेळपाक जाय आसलें हें मेळूंक ना अशें खूब जाणांक दिसता. आनी जे स्टॉलवर्ड्स आशिल्ले दुसरे ओपिनियन पोलाचे तांचेरूय बी तांकांय बी निग्लेक्ट केल्ले अशें एक चार्ज वता. म्हणटकर आमी एक अस्मिताय पात म्हणून म्हजे मतदारसंघान एक रस्तोच करतात त्या दिसा जो एक दॅट वील बी अ स्टेट फंक्शन. थंय मुख्यमंत्री हें आसतलो. 16 जानेराक लोहिया मैदानाचेर सांजे अस्मिताय जागोर नांवान ओपिनियन पोल दिसाची कार्यावळ जातली. ते निमतान भुरग्यां खातीर सर्ती दवरल्यात. ओपिनियन पोलांत वांटेकार जाल्ल्यांचोय सुवाळ्यात भोवमान जातलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विजय तुकाराम मराठे. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.